नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कारीट फोडून कोडू खावन गोंयकारांनी फोव आनी फराळान तोंड केलें गोड. नरकासुराच्या दहना उपरांत लोकांनी पणट्यो पेटोवन मनयली दिवाळी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भक्तिभावान केलें लक्ष्मी पूजन. शेळपे म्हापशा चलपी ऑनलायन जुरा करप्याचेर पुलिशेन घाली धाड. 9 जाणांक अटक. सगळे बिगर गोंयकार. रेमाडिया मारियाक दिवचो न्याय. थळाव्या लोकांची पुलिशे कडेन मागणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशात तैनात सैनिकां वांगडा मनयली दिवाळी. सैनिकांच्या कामगिरीची केली तोखणाय. आनी दिवाळेच्या फाटभुंयेर अयोध्येंतल्या दिपोत्सव महोत्सवान परत एक फावट नोंदयलो विक्रम. 22,23,000 मातयेच्या पणट्यांनी केली सजावट. आता पळयात खबरो विस्तारांत. पुराय गोंयांत सगळे कडेन दिवाळे निमतान उमेदीचे ल्हार फाकला. आयतारा फांतोडेर घराघरांनी आकाशदिवे आनी पणट्यो पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो. कारिटा म्हणल्यार काट्टा फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचो आस्वाद घेतलो. दिवाळेच्या पूर्वराती पुराय गोंयांत सगळीकडेन नरकासुराचे राज आशिल्ले. ल्हानसान नरकासुरा वांगडाच भव्य आनी आक्राळ विक्राळ नरकासूर सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेताले. फांतोडेर नरकासुराचे दहन केल्या उपरांत घराघरांनी आकाशदिवे आनी पणटे पेटवून सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो. कारिटा म्हळ्यार काट्टा फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचोय आस्वाद घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवाळी म्हणल्यार धन आनी समृद्धीचो सण. ह्या दिसा गणेश आनी माता लक्ष्मी वांगडा देव कुबेर, सरस्वती तशेंच काली मातेची पुजा करता. आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत व्हडा भक्तिभावान लक्ष्मी पूजन केलें. नमो नमः. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. नमः उधानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः. प्रसादक्रेतां प्रसीद गणनायक. आयज लक्ष्मी पूजन. देवी लक्ष्मीची मनोभावी पूजा करून तिची कृपा सदींच आपल्या घराब्याचेर वेवसायाचेर आसची अशी मागणी भक्तांनी तिची पारंपारीक पूजा करून केली. लक्ष्मी देवीची स्तोत्र तशेंच मुहूर्ताचेर लक्ष्मी पूजन करपाचे चित्र ह्या वेळार घराघरांनी तशेंच दुकानांनी दिश्टी पडले. लक्ष्मी देवीक चिरमुल्याचो प्रसाद आनी 5 फळांचो प्रसाद दाखोवन तिची पूजा करतात. पळयात लक्ष्मी पूजनाची खिणचित्रां. सगळ्या गोमंतकांक दिवाळीची शुभेच्छा. आयज ह्या शंकरवाडीन दिवाळीचे स्वरूपान आयज लक्ष्मी पूजन जाता. त्या पयलीं आमी सकाळीं नरकासुराचो वध करता. जसो वध जालो की आमची हांगासर शंकरची परंपरा आसा. देवाचो जो नरकासूर आसा तो 100 वर्सां पयलींचो हें आसा, खूब वर्सां पयलींचो. जो पर्यंत तो तेजें वध जायना तो पर्यंत बाकीचे जे नरकासूर आसा ती वध जायना. तो वध जाले काय आमी सगळे महिला आमची रांगोळी घालप, हें घालप, तेंचे सगळे नांवान बीन आमचे फुडली विधी जाता. मागीर सकाळीं ते सगळे जाले काय फळां जाले काय आमी लक्ष्मी पूजन हें आमचे हांगासर वाड्याचे एका सगळे घराघरांनी करता. तो एक आमचे लक्ष्मी पूजन म्हणजे कशें कितें आसा, जशें आमी धंदो जावं कितें येता आमचे बरे जे गोश्टी जाता ते बरे फुडें वयच्यो. सगळ्यांक धान्य म्हणजे कोणे बरे कितें आसा ते तेंचे हातीन जावचे ते लक्ष्मी पूजन आमचे मोठ्या संख्येन हांगा आमच्या वाड्यार करता. आनी त्या खातीर
आमचे महिला वर्ग चालक म्हणजे आमचे भुरगे सुद्दां आसा ते बऱ्या बऱ्या हितून आमचे सहकार्य करता आनी आतां ह्या लक्ष्मी पुजनाक जे म्हत्व म्हणजे आमची जी महिला आसा तशी देवाचे सभासद आसा प्रत्येक घरांनी जसं आमी दुकानांनी जसं आमी धंदो आमचो बरो जावचो भरभराट जावचो ती लक्ष्मी बरी येवची बरो धंदो वेवसाय बरो लोकांचो जावचो तेच परी आमी हांगासर जशें धंदे शॉपांनी करता तशें आमी घरघरांनी करून आमी हांगा मोठ्या संख्येन ही आमचे लक्ष्मी पुजन दिवाळीचो सण दुसऱ्या दिसांतल्यान सुरू करता आनी आमचे हे जालें काय रोखडेच आमी आमचे पांचव्या दिसा आमचे लक्ष्मी पुजन तुळशी लग्न आसता तुळशी लग्न जालें काय रोखडेच आमचे 5 दिसांनी आमच्या देवाचो व्हडलो एक आमचे तुळशी लग्न आसता आनी बऱ्या हितून आमी साजरी करता. हे शंकरवाडीचे ग्राम शंकरवाडी ग्राम आता प्रत्येक वर्षा दिपावळीचे शुभ आरंभ जावपा खातीर पयली दिसा नरकासुराचे दहनाचे प्रतिमा करून ताका तेजे मृत्यू जालो आनी सगळे या फुडें सगळे असुर सगळे मुक्ती जावन या दिपावळीक शुभ आरंभ करता. काल तर आज पहाटे सगळे नरकासुराचो सगळे दहन घेवन सगळे करून अभ्यंग स्नान करून शुचीरभूत जावन घरान प्रत्येक घरान आपापल्याचे देवता पूजा गिजा सगळे पाठ सगळे सुरू करता. त्यानंतर आता संध्याकाळी महालक्ष्मी पूजन आसा. आज आमी उदय शिरोडकर ह्या घरान पुजेक आयिल्ले आसा. तो आमंत्रण दिला प्रत्येक वर्ष करता तेंगेले म्हणटकूच ह्या ही महालक्ष्मी पूजन म्हणजे देवी महालक्ष्मी देवीचे 3 रूप आसा. एक महाकाली एक महालक्ष्मी एक महासरस्वती. महाकाली म्हणजे मर्धन लक्ष्मी म्हणजे व्यावहारिक क्षेत्राचेर लक्ष्मी तिसरे म्हणजे सरस्वती म्हणजे विद्या हे 3 देवता आसा. आज आमी करता महालक्ष्मी पूजन देवीचे सगळे अनुग्रह जावचो आणि जे कितें प्रत्येक घरान व्यावहारिक क्षेत्र म्हणून आसता व्यावहारिक क्षेत्राचेर मनुष्य सारकी व्यवस्थीत चलता जाल्यार तेचे सगळे कुटुंबाचे सगळे व्यक्ती आनंदान आसता. त्या खातीर महालक्ष्मीचे अनुग्रह जावचो आणि देवी सगळ्यांचे जे कितें मनान आसा तेंचे सगळ्यांचे मनोरथा पूर्ण जावचे आणि सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य दिवचे या निमित्तान महालक्ष्मी पूजन करता. नमो नमः. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेळपे म्हापशा चलपी जुगाराचेर आयतारा म्हापशा पुलिशेन धाड घालून 9 जाणांक अटक केल्या. शेळप्या पीटर मिस्कीच्या हांच्या बंगल्यात हो जुगार चलतालो. अटक केल्ले 9 जाण बिगर गोंयकार. हातूंत छत्तीसगड मध्य प्रदेश व बिहारच्या नागरिकांचो आस्पाव आसा. पुलिसांनी तांचे कडल्यान 3.5 लाखाच्यो वस्तू जप्त केल्यात. हे विशीं फुडलो कारवाय चालू आसा. आयज दिवाळी आणि दिवाळीच्या निमतान सगळ्या घरांनी जी आसा ती दिवाळीची उमेद फाकिल्ली आसा. पूण अशाच वेळार जे आमचे पुलीस आसात ते काय काम करिनासतना तांणी रावना आनी शेल्पे म्हापशा जे आसा पळय तांच्यांनी ऑनलायन गॅमलिंग रॅकेट जी आसा ती धडक कारवाय करून बस्ट केल्ली आसा. सो ह्या कारवायेंत सुमार 5 मोबायल हँडसेट जे आसात पळय तांणी जप्त केल्ले आसा. त्या भायर 5 लॅपटॉप हे जप्त करून सुमार 3.5 लाखांचो मालवत जो आसा तो जप्त केल्लो आसा. आनी म्हापशे पुलिसांनी खरीच बरी कारवाय केल्ली आसा. ह्या कारवायेंत सुमार 9 बिगर गोंयकारांक अटक केल्ली आसा. सो हे जी ऑनलायन गॅमलिंग जी चलता हाचेर केन्ना म्हणजे ही अशा रितीन ज्यो बेकायदेशीर ज्यो पळय गजाली घडटात त्यो केन्ना बंद जातलो हें आमकां खबर ना. मात आमचे जे पुलीस आसात त्यो तांकां ह्या म्हणजे ही जी ऑनलायन गॅमलिंग चलता हाची टीप मेळ्ळ्या उपरांत तांणी खंय कितें खंयच्या सुवातेर चलता कशें आपल्या सोर्सिसां कडेन उलोवन हें करून तांच्यांनी ही कारवाय केल्ली आसा. सो खऱ्यांनीच ही आनी हे जे बिगर गोंयकार अटक केल्ले आसा ते चडशे मध्य प्रदेश बिहार आनी छत्तीसगड ह्या राज्यांतले आसा. सो पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत हांव दिप्तिका कोडकार. शेनवारा राती वागातोरा भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात हरियाणाच्या पर्यटकान वागातोरच्या मायोर रोमा रिसॉर्टाची धनी रेमाडिया मारिया ह्या बायलेक गाडयेन नेटान धपको दिल्लो. हातूंत तिका गाडये पोंदात चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. अंजुनाच्या थळाव्यांनी तशेंच पंचायत वांगड्यांनी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर जमून गाडी चलोवप्याचेर खर कारवाय जावची आनी ह्या बायलेक न्याय दिवचो अशी मागणी केल्ली. पुलिसांनी हो भिरांकूळ अपघात घडोवन हाडिल्ल्या गुन्यांवकाराक आतां अटक केल्या. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. Why are these people not questioned? The RTOs and the other department who has to look after this. Why are they not fined for not doing this? Why are we fined for everything? Now let's fine them for not doing their duties properly. हांगा माझे शिपत्यान WhatsAppचेर एक pictures ha where the car doesn't show its number plate.
त्या दिसा हांव एक ट्रक म्हाज्या फुड्यान वयता, ट्रक लोडेड एंड आय एम बिहायंड इट. तेजो नंबर प्लेट ना, सायडीक गेली पळोवपाक नंबर प्लेट आल्या, तोय नंबर प्लेट ना. ह्या ट्रकाक कित्याक धरूंक ना? ह्यो व्हडल्यो गाडयो काडात, पुलीस स्टेशनार दवरात, ग्लासीस तेंचे टेंटेड आहा जाल्यार काडात, नंबर प्लेट घालात, मागीर सोडात न्हू भायर. हे बिकॉज ऑफ दीस द एक्सिडंट्स आर टेकिंग प्लेस. एक्सिडंट करून पळोवतात ते, मागीर कोणाक धरतले? सगळ्यान पयलीं हांव म्हणटा की एक काल हो इन्सिडंट जालो, आमची एक भयण बाय रेमी पिड्यार जाली, व्हडली दुखद घटना जाली. हांवें जावंक जायनासलें. हें दीस इज बिकॉज ऑफ द निग्लिजन्स ड्रायवींग. आतां बाकीच्यांनी सगळ्यांनी सांगलां तशें ड्रिंकींग, ड्रायवींग, ड्रग्स स्मोकींग हें आतां हांगासर चल्लेलें आहा. आम्ही आसा अंजुना पुलीस स्टेशनार आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की वागातोर अंजुनाचे जे विलेजस आसा ते सध्या पुलीस स्टेशनार, अंजुना पुलीस स्टेशनार जमलेले आसा. काल 11 तारीख शेनवार राती 8:30 ते 9:30च्या सुमार अशी एक दुखद अपघात घडलो. त्या अपघातांत रेमी अल्बाक्यू जॉली जॉली रिसॉर्ट जे आसा वागातोर ताची ओनर एका एक्सिडंटान मरण पावलो. काल अशी एक घटना घडली ती म्हणजेच जी जॉली रिसॉर्ट मायोर रोमा जी ओनर आशिल्ली रेमी अल्बाक्यू ती खंय तरी आपल्या रिसेप्शनाचेर एंट्रन्सा कडेन फोनार उलयताली आणि त्याच टायमार एक हरियाणा रजिस्टर कार गेटींतल्यान एका हाय स्पिडीन भितर सरली. त्यांच्या एंट्रन्सा कडेन देवतेंतल्यान खंय तरी ती स्पिडीन फुडें पावली आनी जी रेमी अल्बाक्यू आशिल्ली फोनार उलयताली तिका हिट जाली. ती अशी मेजर इंजर्ड जाली की तिका एम्ब्युलन्सांतल्यान जेन्ना हॉस्पिटलान व्हरताले खंय तरी अर्द्या वाटेक ती मरण पावली. अंजुना पुलीस थळाव्या जागेचेर पावून तेंच्यांनी पंचनामा केलो. दुसऱ्या दिसा फॉरेन्सीक टीम येयली, तेंच्यांनी पंचनामा करून इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें. गांवकारांचो सध्या असो प्रश्न आसा की गाडी ती भितर सरली तरी कित्याक, अशें कितें जालें त्या राती आनी कसो काय तो अपघात घडलो. सध्या लोकांच्या मनात अशी मागणी आसा की जो अक्यूज आसा ताका खंय तरी अरेस्ट करून रेमी अल्बाक्यू आसा तिका पुरेपूर न्याय मेळचो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार सगळे म्हजे गोंयकार भावंक भयणाक आयचे दिवाळीचे निमित्तान एक उनुनी परबी तुमकां सगल्यांक. कुचड्याचे आमचे सगळे मोगाचे भाव भयण्याक तशेंच अ व्हेरी हॅपी दिवाळी. खुबश्यो गोश्टी आमी दिवाळेक पळयता. दिवाळे कडेन आमी येता तेन्ना तयारी खूब करता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तयारी बरे भशेन केली आनी दिवाळी तुमची बरे भशेन सजरा करची अशें आमी देवा कडेन मागया. आनी आमकां सगळ्या ज्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें आमी सगळे एकमेकाक मागून ही दिवाळी बरी भशेन आमी साजरी करूया. नमस्कार, म्हजें नांव किरण अर्जुन सावंत. हांव मांद्रे गांवचो पंच तसोच शुटींग बॉल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. समस्त गोंयकारांक आनी मांद्रेवासियांक दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिपावली सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाज्या मांद्रेवासियांक सुख समृद्धीची आनंदाची वचची अशी त्या महालक्ष्मी लागीं प्रार्थना. हॅपी दिपावली. पुन्हा एक नवीन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न. अशा मंगल शुभ दिवाळीचे मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा.
मागता की प्रत्येकाच्या आयुष्यान तुमची जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण होऊन दिवाळेच्या दिव्यांनी देवाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या घरान सुख समृद्धी आयुष्य आरोग्य आणि बरे आरोग्य तुमकां सगळ्यांक लाभो. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. पर्यटन खाते आणि गोय पर्यटन उदरगत महामंडळा वतीन सगळ्या गोंयकारांक दिवाळीची परबी. परबी पेटोवपी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. समस्त पुरुष वर्गाला माझी नम्र विनंती आहे, फराळाचं लक्षात आहे ना? नुसतं खायचं नाही बरं का, करायचंय सुद्धा. त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. विसवा उपरांत येवकार. आता वळूया फुडल्या खबरांकडेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा हिमाचल प्रदेशातल्या लेपच्या वाठारांत भारतीय सैनिकां वांगडा दिवाळी मनयली. प्रधानमंत्र्यांनी ट्विटावरवीं देशाच्या शिमेचेर तैनात आशिल्ल्या ह्या सैनिकाच्या समर्पणाची तोखणाय केली. आपल्या फॅमिला पसत पयस रावन देशाच्या नागरिकांच्या सुरक्षेचो भार आमचे हे सैनिक उबारतात. देखून तांचे वांगडा दिवाळी मनोवन समाधान मेळिल्ल्याचे प्रधानमंत्री म्हणले. दिवाळेच्या फाटभुंयेर अयोध्येंतल्या दीपोत्सव महोत्सवान परत एक फावट संवसारीक विक्रमान नोंदणी केल्या. ह्या वर्सा 22,23,000 मातयेच्यो पणट्यो पेटोवन हो विक्रम नोंदयला. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी खोस परगटायल्या. सत्तरी म्हालात भिरोंडा पंचायत वाठारांतले वांते गावात तळ्यातले गणपती मंदिर आसा. तळ्यात गणपतीचे मंदिर आसपाचे हे गोंयांतले एकमेव मंदिर. हे मंदिराक व्हडलो इतिहासूय आसा. देखून ह्या मंदिराची पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत जावपाची गरज आसा अशें सत्तरीच्या लोकांची मागणी. वांत्या सत्तरीतले हे तळ्यातल्या गणपतीचे मंदिर. उदकातल्या गणपतीचे हे मंदिर गोंयांतले एकमेव अशें आसतले. उदकात हो गणपती आसा. गणपतीच्या पांया कडेन उदक तेंकलां. सुमार 300 वर्सां फाटीं थंयच्या जोशी घराण्यांतल्या एका पुरुषान हे मंदिराची स्थापना केल्ली. फातर करून खंय व्हडलो गणपती तयार केला. हे मंदिर आतां ल्हव ल्हव करून फामाद जावपाक लागला. तळ्यातलो गणपती पळोवपाक लोक येतात आनी आपले मागणे ताचे कडेन मांडटात. ह्या गणपती कडेन केल्ली मागणी पुराय जाता ही अनुभूती लोकांक आयल्या. आमचे मंदिर किंवा हे आमचे मूळ पुरुष रामदेव जोशी हे मूळ दापोली होऊन इथं पहिल्यांदा गोव्यात आले. गोव्यात ते पहिल्यांदा होंडाला वडनाथ देवळाकडे थांबले आणि तिथं थोडे वर्ष हे करून मंदिर स्थापन करून त्याच्यानंतर तिथं पाण्याचं एकदम शॉर्टेज झाल्या कारणाने ते मग इकडे वांच्या ह्या मुक्कामी आले. त्यावेळी त्यांना राण्यांनी ही जागा दिलेली आहे. तिथे येऊन त्यांनी हे मंदिर दत्त मंदिर पादुका असले 5 श्रीवंत स्थापन केले आणि इथं
गणपतीची मूर्ती त्यांनी स्वतः कोरून हे केलेली आहे. बाजूला गणपतीच्या बाजूला त्यांनी आपली मूर्ती स्थापन करून तिथं सप्तऋषी, विठोबा रखुमाई, वडनाथ, व्याघ्रेश्वर या देवाची स्थापना केली. ह्या आता घटनेला जवळजवळ 300 वर्ष होत आलेली आहेत आणि त्याप्रमाणे हे इथं त्रिपुरी पौर्णिमा उत्सव वार्षिक भरतो. मात ह्या मंदिराकडे वचपाक सारको रस्तो ना. ते भायर पर्यटनाचे नदरेन ह्या देवळाची आनी थंयच्या आवाठाची उदरगत जावपाची गरज आसा. उदकांत गणपती आशिल्ले हे अशें गोंयचे एकमेव मंदिर आसतलें. बरो रस्तो आनी हेर सुविधा थंय जायत जाल्यार एक बऱ्यापैकी धार्मीक पर्यटन स्थळ म्हणून ह्या मंदिराची नामनाय जावपाक शकता. वांत्या सत्तरी हांगासर जे गणपतीचें मंदिर आसा, विशेष म्हणजे हो जो देव आसा गणपती श्री गजानन हो तळयेन आसा, तळ्यान आसा आणि हे एक खूब सुंदर अशें चित्र आसा पळोवपाक गेल्यार. आणि हो जो देव आसा हो जवळपास 300 वर्सां पूर्वीचो देव हांगासर वांते आसा. आणि एक म्हणजे विशेषता ही आसा की तो तळ्यान आसा, लक्षांत दवरा. अशें खंय तरी युनीक सापडटा आणि नवसाक पावणारो गणपती म्हणून हाची ख्याती आसा. कुळागर आसा, म्हणजे असो सुंदर सैम आसा आणि सुंदर निसर्ग आसा, लक्षांत दवरा. आणि विशेष म्हणजे हो जो देव आसा हो नवसाक पावता, लक्षांत दवरा. आणि अनेक जे भावीक आसात हे सातत्यान आपलो नवस फेडपाक येत असतात आणि ताका लागून ह्या मंदिराचो बऱ्यापैकी विकास जावचो अशें म्हाका दिसता. ह्या गणपतीक लोक भावीक इतले येता की तेजी मनोकामना चडशी पूर्ण जाता. आणि ह्या मनोकामना जी पूर्ण जाता तेजी जी फेड करता ती कार्तिकी पौर्णिमेक करता. आणि ही जी चळी दिसता ह्या चळीन तेजी फेड म्हणून दिवे लायता आणि उदकान सोडटा. आज आमी पळयतात की गणपतीचे देवस्थान हे खूब आसा आणि गणपतीचेर सगळ्यांची श्रद्धा आसा. हे वांटे गांवांत इतले व्हडले देवूळ आसा पूण अजुनूय खुबशे जाणांक ह्या देवळाची म्हायतीच खबर ना. जर ह्या पर्यटक दृश्ट्या जर हेजो विकास जालो जाल्यार देवळाक बी देवळाचे बी शोभा वाडटली, तशेंच ह्या गांवाचें बी नांव वाडटलें जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. पुणेच्या वनराई संस्थेन नाबार्डाच्या सहयोगान डोंगुर्ले ठाणे सत्तरी पाणलोट क्षेत्र उदरगत मोहीम हातांत घेतल्या. उदक आणि मातयेच्या संवर्धना खातीर ही मोहीम गोंयांत पयलेच खेप अशे तरेची मोहीम राबयल्या. 4 वर्सां ही मोहीम चलतली. मनशाच्या जिणेंत उदक हो सामको महत्वाचो घटक. देखून उदकाचो योग्य वापर करप आणि ते वाटावप खूप गरजेचें. सत्तरी म्हालांत व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. पावसाच्या उदका वांगडा माती लेगीत व्हांवन वता. पावसाचें उदक साठोवपाची वेवस्था नाशिल्ल्यान उदक व्हांवन निमाणें दर्यांत वता. हाचेर उपाय म्हूण पुणेच्या वनराई संस्थेन नाबार्डाच्या जोड पालवान गोंयांत पयलेच खेप पाणलोट क्षेत्र मोहीम प्रकल्प हातांत घेतला. सत्तरी म्हालांतले पर्ये मतदारसंघातल्या दोंगुर्ले गांवांत हो प्रकल्प चालीक लायला. पाणलोट मोहिमेखाला उदक आडयात उदक जिरयात ही संकल्पना अस्तित्वांत येतली. जैवविविधतेचे संवर्धनाचे दिकेन हे महत्वाचे पावल थारतले अशें नाबार्डाचे सरव्यवस्थापक डॉक्टर मिलिंद भिरूड हांणी सांगले. आपलं काम जे आहे पहिल्या टप्प्याचं हे इथून सुरू होणार आणि इथे प्रत्येक काजूच्या झाडाला जे कॅचपीट म्हणतो आपण ते कॅचपीट म्हणजे असं ट्रेंच करणार आणि तिथे वरची जी माती वाहून येते ती तिथे अटकणार, पाणी अडकणार आणि जी माती आपण तिथून काढलेली ती काजूच्या झाडाला लावणार. त्याच्यामुळे काजूचं झाडला थोडंसं न्यूट्रिशन मिळेल आणि जे पाणी तिथे येईल, माती येईल ती तिथेच थांबेल. याला आपण सॉईल कन्झर्वेशन असं म्हणतो. किंवा हे पाणी आहे ते पावसाचं पाणी. आता जो पुढचा पाऊस येईल आणि तेव्हा जर समजा आपण गड्डा आपण केलेला असेल तर ते पाणी तिथे अडेल आणि जो फ्लोने पाणी येतं ते पाण्याचा फ्लो कमी होणार. कारण हे झाड असे वरती खूप झाड आहेत. प्रत्येक झाडाला जर पीठ केलं आपण तर प्रत्येक झाडाचं पाणी हळूहळू येणार आणि मग इथे थांबणार, तिथे पण थांबणार आणि मग जे उरलेलं पाणी ते इथे थांबणार. या सिंचनामुळे नदीला नदीकडे जे पाणी जातं, जी माती वाहून जाते ते थांबते आणि हे पाणी जे थांबलेलं पाणी आहे ते जमिनीतच जातं. ते वर जाण्याचे जमिनीतच जातं.
मग त्याच्यामुळे आपल्या गावातल्या विहिरींना पाणीचा जो लेवल आहे ती वाढते, कारण पाणी जिथे जमेल. शेता भाटा आता फक्त गावांनीच उरल्यात, ती तिगून दवरपाच्या यत्नातली ही एक महत्वाची मोहीम. उदकाचो दर एक थेंब वाटावन आपलो गांव आदर्श करपाचो दर एकल्यान निश्चय करपाचे आवाहन वनराई संस्थेच्या सागर धारिया हांणी केलो. गोवामध्ये एक ठिणकी पेटावी ज्याच्यात जमिनीवर पडणारा प्रत्येक थेंब पावसाचा हा वाचलाच पाहिजे आणि जमिनीवरची प्रत्येक इंच मातीची ही जमिनीवरती राहिलीच पाहिजे. तर हे सांगणं एक, पण करून दाखवणं दुसरं. आमची इच्छा आहे, आमचं स्वप्न आहे गोवा स्टेटसाठी की नाबार्डच्या सहयोगाने हा जो आपण ह्या डोंबिवली ठाणे परिसरात ऑलमोस्ट 1000 हेक्टरवरती 3-4 वर्षांमध्ये चालणाऱ्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राबवू, त्याचा सक्सेस स्टोरी ही गोवातल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी येऊन पाहावी, समजावी, शिकावी आणि नाबार्डकडे प्रोत्साहित होऊन जाऊन त्यांना तिथे घेऊन जाऊन त्यांच्या आपापल्या गावात ही लोक चळवळ क्रिएट करावी. हे संस्थेचं स्वप्न आहे, कारण आम्हाला खात्री आहे जेव्हा वनराई संस्था पुणे आणि नाबार्डाचे हे पाणलोट मोहिमेचो शेतकऱ्यांक फायदो जातलो, थळाव्यांक रोजगार संधी मेळटल्यो, देखून या प्रकल्पाक लोकांचे सहकार्य गरजेचे असे ठाणे पंचायतीचे सचिव सर्वेश गावकर उलयले. आणि त्यांचे काम करपाक जे लोक लागतले ते स्थानिक लोकांक प्राधान्य दिवन ते काम करतले, जेणे करून लोकांक गांवांतले रोजगारूय मेळटलो. सो हांव लोकां कडेन विनंती करता की हेच्यान पयलीं जे तुमी सहकार्य केलें अशेंच फुडें सहकार्य आसचें आणि हो जो प्रकल्प आहा तो यशस्वी करून दाखोवचो अशी हांव तुमचे कडेन विनंती करता. आमी बरो फायदो करून घेतले. आमचे गांव एकठांय रावतलो. हांव तरी आमच्या गांवाच्या लोकांक सुद्दां परत एक विनंती करूंक सोदतालो की जे कितें कोणाक मेसेज पावोंक ना जाल्यार तेंच्यांनी हो विशयाचेर चर्चा करची, बसचें, विचारून घेवचें आणि प्रत्येक आपलो जो शेतीचो जे काम करपाक जी ते इंट्रस्ट आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते ह्या वनराईचो आणि हे नाबार्डच्या मार्फत जी आमकां ही संस्थाची मेळयली आसा ती आमी घेवची. पावसाचे व्हांवते उदक निमणे वचून दर्यांत मेळटा. गोंयांतले 70 सांगे काणकोण हे सारकिल्या म्हालाची पावसाची विक्रमी नोंद जाता. अशे हे म्हालांनी पाणलोट मोहिमो जावप सामके गरजेचें. 70 दोंगुल्ले जाल्लो हो प्रकल्प हेर कडेनूय जावपाची गरज आसा. ताका लोकांचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सहकार्य महत्वाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पुन्हा एक नवीन वर्ड्स, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न. अशा मंगल शुभ दिवाळी.